कडेन बिरेस्तारा राती कारीचेर अनवळख्यान फारपेट केली। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें व्हड लुकसाण जालें। हे विशीं सौरभ लोटलीकर हांणी पुलिशेक कागाळ दिल्या। म्हाड्डोळ पुलिशेन अनवळखे आड गुन्यांव नोंदूय केला। हे घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। गोंयांत कायदो वेवस्था नियंत्रणात आसा। बारीक सारीक गुन्यांवकारांचेर कारवाय सुरू आसा। गँग वॉर आनी व्हडले गुन्यांवकारी घडणुकांनी वांटेकार आशिल्ल्यांचेर तडीपारीची कारवाय करतलो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या। दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईन कायदो आनी वेवस्थेच्या प्रश्नावेल्यान सरकाराचेर फोग काडलो। म्हापसा कोर्ट जंक्शना लागसार जाल्ले कार आनी दुचाकी अपघातात 26 वर्साच्या महेश पुजारी ह्या तरणाट्याक तकमार आयले। टीव्हीएस एंटॉक चलोवपी दुयेर म्हापसा वचपी कारीक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जालो अशी म्हायती आमकां सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। उपरांत पुलिसांनी घडणुकदार वचून अपघाताच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। पयलींचे टॅक्सी धोरण कुशीक दवरून सरकारान नवें टॅक्सी धोरण हाडपाचें उतर दिलां। पर्यटकांची सुरक्षा आनी टॅक्सीकारांचे प्रश्न विचारांत घेवन सर्वसमावेशक आनी पारदर्शक अशें धोरण तयार करतले। 10 सप्टेंबर मेरेन हें धोरण तयार करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आयज फाल्यां करीत निमणो मंत्रिमंडळ विस्तार जालो। दिगंबर कामत आनी रमेश तवडकर हांणी मंत्री म्हणून सोपूत येवन 24 वरां जालीं तरी लेगीत तांकां खंयची खाती मेळटली हें अजून निश्चित जावंक ना। आतां मंत्रीपदाचो सोपूत घेवनय दिगंबर आनी तवडकरांका खातें वांटप कित्याक जालें ना असो प्रश्न सर्वसामान्य गोंयकारांक पडूं येता। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत दिल्ली गेले आनी उपरांत मंत्रिमंडळ विस्ताराची सुत्रां हल्ली। मात दिगंबर कामतीक आनी रमेश तवडकराक खंयचें खातें दिवप हें अजून निश्चित जाल्लें ना। पटके सुण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा महत्वाचो निवाडो दिलो। ह्या आदी
19 ऑगस्टाक दिल्लो आदेश फाटी घेत सर्वोच्च न्यायालयान भटक्या सुण्यांचे वाशिनीकरण आणि तांचे नसबंदी करून तांकां सोडून दियात म्हणून सांगला. पूण रेबीज जाल्ल्या आणि आक्रमक सुण्यांक मात शेल्टर होमानच दवरपाचो निर्देश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. तशेंच भौशीक सुवातेर सुण्यांक खावपाक घालपाचेर पुरायेन बंदी घाल्या. आता हो आदेश सगळ्या राज्यांक लागू जाता की ना तें मात पळोवचें पडटलें. अन्न वखदा प्रशासनान केरी, पत्रादेवी आणि मोले शिमेचेर धाड घाली. कर्नाटकांतल्यान 2 गाडयांनी आयिल्ले उणे दर्जाचे 1750 किलो चिकन आणि 500 किलो पनीर जप्त केले अशी माहिती अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिली. भायल्या राज्यांतल्यान येवपी सामान तशेंच खाद्यांची तपासणी करप सुरूच आसतलें अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. चवथी निमतान दिवसाच्या बाजारात 2 दीस वाहनांक नो एंट्री करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. आता ते सोमारच्यान ही बंदी लागू जातली. मजगती फक्त चवथी पुरतीच न्हय जाल्यार बाजारांतली बेशिस्त येरादारीची समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवसाच्या व्यापाऱ्यांनी केल्या. गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची उतिकाय जाल्या. पर्वरे साकून म्हापशा रस्त्याची जाल्यार सामकीच बाबत स्थिती जाल्या. हाचो त्रास थंयच्या प्रवास करपी सामान्य नागरिकांक जाता. ते खातीर सामान्य नागरिकांक जावपी त्रासांचो अणभव घेवपा खातीर 23 ऑगस्टाक आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान 40 आमदारांक बायक रायडी खातीर आमंत्रीत केला. कणकवली बाजारपेठ वाठारात मटक्याच्या अड्ड्याचेर महाराष्ट्राचे पालकमंत्री नितेश राणेन धाड घाली. या धडक कारवाये खातीर वाठारांतल्या हेर मटक्यांचो धंदो करपी लोकां मदीं भंय उप्रासला. मटको खेळटना 12 जाणांक रंगे हात धरून पुलिसांच्या सुवाधीन केले. पुलिसांनी या 12 जाणांकूय अटक केल्या. तशेंच पुलिसांनी तांच्या कडल्यान 2.78 लाख रुपया जप्त केले.
Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820283877 or 9326283877. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकातलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. भारतीय रेल्वेन चवथीच्या फाटभुंयेर 380 खासा ट्रेनींची घोषणा केल्या. चवथी निमतान लोकांक आपल्या गांवघरा वचपाचो प्रवास सुरळीतरित्या जावचो म्हणून ही खासा सोय भारतीय रेल्वेन केल्या. 2023 वर्सा वट्टा 305 खासा ट्रेनींचे आयोजन केल्ले जाल्यार 2024 वर्सा हो आंकडो वाडून 358चेर पाविल्लो. महाराष्ट्र आनी कोकणात येवपी प्रवाशांक खातीर केंद्रीय रेल्वे वट्टा 296 ट्रेनींचो सोय करतले जाल्यार पश्चिम रेल्वे 56 गणपती खातीरच्या ट्रेनींची सोय करतले. मजगती कोकण रेल्वेच्यो 6 रेल्वे ट्रिपी आनी दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्यो 22 रेल्वे ट्रिपी वतल्यो अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्यो खासा ट्रेनी 11 ऑगस्ट मेरेन चलतल्यो. मेघालयातल्या पूर्व खासी हिल्स जिल्ह्यात भारत बांगलादेश सीमेलागसार सुमार 2 महिन्यां खातीर 1 किलोमिटरच्या वाठारात कर्फ्यू लागू केला. 8 ऑगस्टाक सशस्त्र लोकांचे घुसखोरीचे घडणुके उपरांत हो निर्णय घेतला. जिल्हो दंडाधिकारी R.M. कुर्बा हांणी हे विशींचो आदेश जारी केला.
पंजाब पोलिसांच्या सायबर सेल विंगान आंतरराज्य फटीच्या अकाउंटा वरवीं साबार लोकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवाईत 4 दुबावितांक अटक केल्या. तशेंच पुलिसांनी 10.96 लाख रुपया, 9 मोबायल फोन, 32 डेबिट कार्डां, 10 सिम कार्डां आनी 15 बँक पासबुक जप्त केले. हे 4 दुबावित 21 ते 24 ह्या पिराये गटांतले असून अमृतसर आनी फजिकाचे रहिवाशी आशिल्ल्याचे कळ्ळां. महाराष्ट्रात एका फार्मास्युटिकल कंपनीत नायट्रोजन गॅसाच्या लिकेजीक लागून 4 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 2 जाणांची स्थिती गंभीर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. ही दुर्दैवी घडणूक दनपारच्या 2:30 ते 3 मजगतीं तारापूर बोईसर उद्देगीक वस्तुकेत आशिल्ल्या पालघर जिल्ल्यांत घडली. नेमको गॅस कसो काय लीक जालो हाचो तपास सध्या सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून गुजरातांतल्या 212 तालुका आनी 33 जिल्ह्यांत लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. वलसड पर्डी तालुक्यांत सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाली, जाल्यार ताच्या फाटोफाट धरमपूर, खेरवगम, कपरडा, तालोड तालुक्यांनी पावसाचो सावार पळोवपाक मेळ्ळो. भारतीय हवामान खात्यान नुस्तेमारांक खातीर जारी केल्ले शिटकावणे प्रमाण ऑगस्ट 22 ते 25 मजगतीं दर्या खवदळिल्लो आसतलो अशें कळटा. कोल्हापुरात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. वाऱ्याची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान साबार वाठार उदकापोंदाक गेल्यात, जाल्यार ह्या स्थितीक लागून गांवांमदले संपर्क लेगीत तुटल्यात. शेतां लेगीत उदकापोंदाक गेल्ल्यान शेतकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. पावसाचें उदक कांय घरांनी घुशिल्ल्याचें कळ्ळां. देखून जमता ते पर्यंत सध्या लोकां मेरेन मजत कार्य पावोवपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उत्तर भारतात सध्या पावसाच्या सावाराक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली आसा. साबार वाठारांनी ढगफुटी जाल्ल्यान हुंवाराची स्थिती लेगीत निर्माण जाल्ली आसा. देखून ज्या वाठारांनी अशी स्थिती उपराशिल्ली ना थंय आतां आपत्ती वेवस्थापन मंडळान मॉक ड्रिलांचें आयोजन करून लोकांक प्रशिक्षण दिवपाचें काम सुरू केलां. लेह लडाखात जर फुडाराक केन्नाय ढगफुटी जाली वा भुंयकांप आयलो जाल्यार अशा परिस्थितीत खबरदारी घेवपा खातीर तशेंच हेर लोकांचो जीव वाटावपा खातीर खासा मॉक ड्रिलां घडोवन हाडली. हातूंत शाळेची भुरगीं, तरणाटी तशेंच जाणटेकूय प्रशिक्षणां दिल्लीं आसा.
भारताच्या पहिल्या मानवविरहित गगनयान मिशन मोहिमेची पहिली चाचणी डिसेंबर महिन्यात जातली. या चाचणीत हाफ ह्युमनॉइड रोबोट योमित्राचो उपेग करतले अशें कळ्ळां. सध्या गगनयान मोहिमेची प्रगती बरी आसा. आतामेरेन 7,700 चाचण्यो केल्ल्याची म्हायती इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन हांणी दिली. उरिल्ल्यो 2,300 चाचण्यो फुडल्या मार्च म्हयन्यामेरेन पुराय जातल्यो अशेंय तांणी सांगलें. विठ्ठलापूर साखळे ICICI बँके मुखार घाल्ले रमलर्स चोख्याचे जाल्यात. रमलर्स घाल्ल्या सुवातेर फोंडकुलां पडल्यात. ताका लागून दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. तशेंच लोकांक अपघातांक लेगीत तोंड दिवचें पडटा. देखून एखादो मोठो अपघात जावचे पयलीं हे रमलर्स काडचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. संवसारांतले सगळ्यात निरोगी फळ म्हणून शास्त्रज्ञांनी लिंबूची निवड केली आसा. सफरचंद आणि ऑरेंज परस्यू लिंबू निरोगी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. अमेरिकेंतल्या विलियम पॅटरसन विद्यापीठान हालींच केल्ल्या अभ्यासात 41 फळांचें विश्लेशण केल्लें आणि ह्या 41 फळांत भलायकेचेर जावपी बऱ्या आनी प्रभावी फायद्याक लागून लिंबूची निरोगी फळ म्हणून निवड जाली. मुळात लिंबू हो आंबट आसता, पूण हातूंत व्हिटॅमिन C, फायबर आनी फ्लेवोनॉइड प्रमाण चड आसता, जे कुडीक पोशण दिवपाक आनी खर रोगांपासून राखण करपाक मजत करता अशें ह्या अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. फक्त 100 कॅलरी आशिल्लो लिंबू कुडीची 100% पोशण गरजो भागोवंक सक्षम आसता. लिंबात रोग प्रतिकार शक्त घट करपाची ताक आसता. ते भायर व्हिटॅमिन C भरपूर आशिल्ल्यान थंडी आडावपाक आनी कुडींत आयन वाडोवपाक लिंबू प्रभावी थारता. भारतात 20 ते 19 वर्सां पिरायेच्या लोकांमदी गोडेमूत दुयेंतीचो आंकडो संवसारांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आसा. 2019 वर्सा भारतात जाल्ल्या वट्ट मरणां सुमार 3% गोडेमूत दुयेंती आशिल्ले. हाच्या वांगडाच उच्च रक्तदाब दुयेंतींचो आंकडोय नेटान वाडत आसा. दोनूय दुयेंसांचेर वेळार नियंत्रण दवरूंक ना जाल्यार काळीज, मूत्रपिंड आनी दोळ्यांक गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात. जांकां उच्च रक्तदाब आसा आनी दिसाक एक केळें खाल्ल्यार खूब बरें आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. दोतोरांच्या सल्ल्या प्रमाण आतां उच्च रक्तदाबाच्या दुयेंतींनी दिसाक एक तरी केळें खावचें. केळ्यांत ह्या दुयेंसांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर म्हत्वाचें अशें सुमार 400 ते 450 mg पोटॅशियमाचें प्रमाण आसता, ज्या कुडींत मिठाच्या प्रमाणाचेर नियंत्रण हाडपाक मजत करता. भायल्या खाणाचें सेवन चड जाल्ल्या कारणान कुडींत मिठाचें प्रमाण वाडटा, जाचेर गुळयां परस नैसर्गिकरित्या ताबो दवरूं येता अशें खुद्द दोतोर सांगतात.
जे कोण दुयेंती परत परत गरजे भायर सिटी स्कॅन करतात तांकां कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयल्या. हातूंत एका वर्सा सकयल्या भुरग्यांक धोको चड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. सिटी स्कॅन करतना जी मशिनांतलीं किरणां असतात तांकां लागून कॅन्सराचो धोको वाडपाची चड शक्यताय आसता. ह्या धोकादायक किरणांक लागून साबार तरेच्या कॅन्सराक आमी नकळत आमंत्रण दितात. जरी तर सिटी स्कॅनाक लागून मनशाची जीण वाटावपाक मजत जाता आसली तरी लेगीत परत परत स्कॅन करप तितलेच धोकादायक थारूं शकता. पावसाचो नेट वाडटा तशी न्हंयेच्या तशेंच धरणांतल्या उदकाची पातळी वाडटा. नाशिकच्या फामाद सोमेश्वर धबधब्याचेर आतां लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळटा. हो धबधबो गोदावरी न्हंयचेर वसला. जे लोक सोमेश्वर देवळांत येतात ताचे परस चड लोक ह्या धबधब्याक पळोवपाक येतात अशें स्पश्ट दिसून येयलां. व्हिटॅमिन सीच्या उणावाक लागून मनशाक पोट अन्न नालिके संदर्भातली दुयेंसां वा फुफ्फुसांचो कॅन्सर सारकी दुयेंसां जावपाची शक्यताय आतां एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. कॅन्सराचेर उपाय म्हणून उपेगी थारपी क जीवनसत्वांच्या उणावाक लागून लेगीत अन्न नालिकेच्या कॅन्सर जावपाची शक्यताय उक्तास येता. जाल्यार क जीवनसत्वांच्या अति सेवान लेगीत फुफ्फुसांच्या कॅन्सराक आमंत्रण दिवपाक शकता. देखून जी गजाल गरजेची आसता ती लेगीत योग्य प्रमाणात घेतल्यारूच ताचो उपचारा वेळार लाव जावपाक शकता. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो. कोलवा मुंगुला उपरांत मडकय जालो फारपेट. देवादयेन कोणाकूच जाली ना दुखापत. गाडयेचें मात लुकसाण. फारपेटीच्या दुसरे घडणुकेक लागून कायदो वेवस्थेचेर उप्रासला प्रश्नचिन्ह. गँगवॉर आणि व्हडले गुन्यांवकारी घडणुकांनी वांटेकार आशिल्ल्यांक करतले तडीपार. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची शिटकावणी. रवीक दियात गृह खाते विजयाची मागणी. म्हापसा कोर्ट जंक्शनार लागसार कार आनी दुचाकीमदी जालो भिरांकूळ अपघात. 24 वर्साच्या तरणाट्याक आयलें मरण. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून केलो पंचनामो. टॅक्सी धोरणाचो नवो मसुदो